कितले दीस कितलेशेच लीडर काँग्रेस पक्षात जॉईन जायत आसा। आज बरें दिसता, आज सांगें मतदारसंघातले प्रसाद गांवकर हांचे असंख्य कार्यकर्ते त्यांचे खानाक खानो लावन त्यांचे बरोबर सांगें मतदारसंघात कितली वर्सां जनसेवा करतात, ते लोकसेवा करतात। अशे इलेक्ट जावन वेगळे वेगळे पंचायतीतले सदस्य, जिल्हा पंचायतीक काम केले, सरपंची आसात आणि त्यांचो बंधू ते प्रसाद गांवकराचो भाव तोही आयज बाबा संदेश शशिकांत गांवकर तोही आयज रितसर या पक्षान प्रवेश करता। या सगळ्यांचे आम्ही ह्या वेळार गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी सगळ्या सदस्यांचे या काँग्रेस कुटुंबाक आम्ही त्यांचे स्वागत करता। जनसेवेचे कार्य, लोकांचे प्रश्न उभारून ते मुखार हाडपाचे जे कार्य आसा ते कार्य करपाक असंख्य आमचे सांगे मतदारसंघातले वेगळे वेगळे हे लिडर्स, ग्रासरूट लेवल लिडर्स हे काँग्रेस पक्षाचो एजेंडा मुखार व्हरपाक आमकां खूप मदत करतले। त्या खातीर प्रत्येकाचे ह्या वेळार स्वागत करता। खास करून रायट नाव पीपल वॉन्ट टू जॉइन काँग्रेस बिकॉज दे हॅव रियलाइज्ड दॅट द पीपल एट अ ग्रासरूट लेवल हाउ पुअर पीपल आर सफरिंग। सो ह्या सरकाराचे विरुद्ध एक प्रचंड जनमत तयार जाल्लें आसा। हो सरकार नाका म्हणून सगळ्या लोकांक दिसता की काँग्रेस हो एकमेव पक्ष आसा जो ह्या सरकाराक तडीपार करतलो गोंयच्यान। लास्ट टायमूय केल्लें, पूण ह्या फावटी आमी फुल फ्लेज सगळे फोर्सांतल्यान हांकां हें करतलो। सो इलेक्शन प्रोसेस आमची स्टार्ट जालना, ती स्टार्ट जातकर ब्लॉक कमिटीन हांव रिकमेंड करतली, डिस्ट्रिक्ट कमिटी वयतली, डिस्ट्रिक्ट कमिटी रिकमेंड करतली, प्रदेश इलेक्शन कमिशन आणि त्याच्या नंतर ती सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड। सो आमची एक प्रोसेस आसा, ती प्रोसेस जातकर दिल्लीच्यान आमची नावां डिक्लेअर जातली। लोकल म्हणल्यार सांगे मतदारसंघातले आम्ही जे एंट्री करून घेतल्या सगळे प्रसाद गांवकराचे कार्यकर्ते जावं भाव हांव आनी आमी अशें करून ह्या सरकाराक आमी इतली 4-4.5 वर्सां पळयता। जो सरकार जे चलयता ते सरकार बरोबर चलिना, कित्याक लागून जे आमी इतली वर्सां तेंची वाटचाल पळयत आसा। सगळे पेट्रोल प्रायस हायक जाल्ले आसा, मागीर आमचे जे सांग्यावयलेच इश्यू घेतल्यात, भरपूरशे इश्यू आसा की आमी शुगर केन फॅक्टरी लागून तेंचे कडेन सरकारा कडेन झगडले आसा। मागीर आमी SIPचो आमचो सालावलीन इरिगेशन प्रोजेक्ट आसा तेका लागून आमी झगडले आसा। मागीर आमचो बाकीचो फॉरेस्टाचो इश्यू जावन तो घेवन झगडले आसा। आनी अशें भरपूर जे आमची सांग्यावयले भरपूर मेन इश्यू आसा ते घेवन आमी सदांच झगडले आसा। आनी ते झगडोन आमी सध्या आमी तेजी तात्पर्य तेंचो आमकां रिजल्ट केन्नाच 4-4.5 वर्स केन्नाच मेळोना। आनी हेका लागून आमी सध्या सांग्यावयली जे काँग्रेस कमिटी नाल्यार काँग्रेसचे आमी हे म्हणटा गोवा काँग्रेस कमिटी जी स्ट्रॉंग करपा लागून आमी सध्या जॉईन जाल्ले आसा। कित्याक सांगा सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका नवी न्ही। ह्या सांग्यार हांवें खूब कामां केल्या, मुख्यमंत्री आसतनाय केल्या, पावर मिनिस्टरी आसतना केल्या। म्हाका याद जाता की सगळ्यांत पयलीं लायटींग नाशिल्लें सांग्यार। सांग्यार पुलार साकून पायप देवाच्या देवळा कडेन पर्यंत लायटींग दिगंबर कामत पावर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हांवें करून दिल्लें। मागीर तुमकां याद आसतलें पूण एका इलेक्शनाक पार्लमेंटाच्या एक रस्तो, ज्या रस्त्याचो फायदो घेवन मागीर थंय बियरीची फॅक्टरी घालपाक जाय आमणे गांवांत तेन्ना लोक सगळे, हांव तेन्ना चीफ मिनिस्टर आहा, लोक म्हणपाक आमी इलेक्शनाक वचपाना। सातिनाचें इलेक्शन आशिल्लें पार्लमेंटाचें, हांव त्या गांवांत चलून गेलो कावन्सिलरांक घेवन, सगळे कावन्सिलर आले म्हजे आमी चलून गेले, कोण फादर मारतो पळयात। त्या लोकांनी आमचें स्वागत केलें, आमकां आडसराचें उदक पिवयलें। आतां काल उतर दिलें, तुम्ही बॉयकॉट करनाका इलेक्शनाक,
इलेक्शन जातकीर 8 दिसां भितर आमी रस्त्याचें काम चालू करता. तांणी वोटींग केलें आनी 8 दिसांनी इलेक्शन जातकीर आमी तांचे रस्त्याचें काम चालू केलें. रस्तो कंप्लीट जालो आनी त्या रस्त्याचो फायदो घेवन मागीर थंय बीजेपीचे सरकार बियर फॅक्टरी घालो, सोऱ्या फॅक्टरी घालपाक सोदता. परत गांवांत एज्युकेशन जालें, आमी थंय परत गेले आनी म्हणून आज हांव तांचें स्वागत करता काँग्रेस पक्षा भितर आनी अभिनंदनय करता की तांणी बरें डिसिजन घेतलें.